फोंडे कुर्टी मेस्तवाडा वाठारात आशिल्ल्या फुटब्रिजाची अवतिकाय चल्ल्याची बातमी गोमंतक टीव्हीन प्रसारित केली। उपरांत संबंधित प्रशासनान हाची दखल घेतल्या। पंचायतीन हो अवतिकाय चल्लो पूल मोडून ताच्या जाग्यार नवो कलवट बांदपाचो निर्णय घेतला। 35 ते 40 लाख रुपया खर्च करून हो पूल उबारतले। आता पावस सुरू जाल्ल्यान कलवट बांदपाक आडखळ येतली, ताका लागून पावस सोंपले उपरांत हे काम हातान घेतले अशें थळावो पंच हरीश नायक हांणी सांगले। वारंवार एवरी इयर जेन्ना पावस पडटा, हेवी पावस येता आनी फ्लड जाता, फ्लडान हो ब्रिज डॅमेज जाता। काळांतर खूब फावट हांगा आमी मिडिया घेतलेली आसा, हांवें सांगलेलें आसा की आमी हांगा वार्षिक नवे पद्दतीन हांगा ताका रिपेर करता, पूण कांय कारणांनी अशें कितें आसा, उदकाचो लोट इतको आसता की हो ब्रिज मोडोन वयता आनी एवरी इयर प्री मॉन्सून आमी ह्या ब्रिजाक रिपेर करता। आता पयसो गव्हर्मेंटाचो आसूं नाल्यार कोणाचो आसूं, एक पयसो एक्स्ट्रा खंय तरी खर्च करप हे एक लॉसीस कशें दिसता। म्हणून हांवें हांगा रिजोल्युशन घेवन जेन्ना रवी नायक आशिल्ले तेन्ना ह्या फूट ब्रिजार टोटल डेमोलिश करून एक कॉन्क्रिटाचो परमनंट ब्रिज करचो म्हणून हांवें रिजोल्युशन घातलें। कलवट हय। आनी ह्या फूट ब्रिजाक ऑलरेडी एस्टिमेट जावन फायल फायनल स्टेजीर आसा। काही दिसा पयलीं हांगा पोटनिवडींग आसल्या कारणान हांगा कोड लागलेलो आनी तेज्या पयलीं फायनान्शियल अप्रुवला खातीर फायल खंय नाल्यार खंय अटकलेली। हे सगळे रितीन ह्या गजालीन ही फायल आतां क्लियर जाल्ली आसा। म्हाका सांगपाकूय बरें दिसता, कित्याक हांव फूल कॉन्फिडंट हे काम आनी हो ब्रिज लोकांच्या खातीर, जशें तुमी पळयलां हांगा हेडगेवार स्कूल आसा आनी त्या सायडीन मेस्तवाड्यार जंक्शन आसा, ज्या जाग्यार लोक बशीक रावता, तितले हावसिंग बोर्डातले लोक, तशेंच गांवकार वाड्याचे लोक, हे सगळे जाण हांगासरल्यान ट्रॅव्हल करता, तशेंच भुरग्यांचो हांगा ट्रॅव्हल आसा। त्या खातीर हो ब्रिज शॉर्टकट ही वाट, त्या खातीर हो ब्रिज तितकोच गरजेचो जाता। सांगपाक बरें दिसतलें, ही फायल जी एस्टिमेट आसा ती अरावंड 35,48,000ची फायल पास जाल्ली आसा। आतां पावसाचो ऑलरेडी प्रभाव चालू जाल्लो आसा। इनॉग्रेशन करप आतांच्या टायमार आनी फूट ब्रिज बांदप हें आतां लास्ट मोमेंटाक जातलें। सो कदाचित पावस सोंपल्या नंतर हो फूट ब्रिज बांदून आमी घेतले।